भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया ससाणो ह्या सुकण्या विशीं. ताका फाल्कन, हॉक अशेंय म्हणटात. तो सगळ्यांत चपळ, बुद्धिवान शिकारी पक्षी. अंटार्क्टिका सोडल्यार सगळ्याक तो मेळटा. भारतांत तो रानांनी सांपडटा. चड करून तो कॉफी कलर वा 5व्या रंगाचो आसता. उडपाक सामको फिशाल. दोळ्यां कडेन पिसांचे कल्ले असतात. ताचे दोळे सामके भेदक, पळोवपाक भंय दिसता. भुरग्यांनो, ससाण्याच्यो सुमार 40 जाती आसात. भारतांत पेरेग्रीन ससाणो हो संवसारांतलो सगळ्यांत वेगवान ससाणो मेळटा. लेझर केस्ट्रेल हो ल्हान, लेगर फाल्कॉन, अमूर फाल्कॉन आनी रेड नेक्ड फाल्कॉन मेळटा. ससाण्याचें आयुश्य चड करून 12 ते 20 वर्सां, पूण पोशिल्ले ससाणे 25 वर्सां पासून जगल्यात. नरा परस मादी ससाणो व्हडली, उंच उडपी आनी शिकार दिसली काय वेगान सकयल येवपी हें सुकणें. ताचो वेग वराक 320 किलोमिटरां मेरेन वचपाक शकता. तीक्ष्ण चोच आनी बळिश्ट नाखटां वापरून तो ल्हान सुकणी सहज धरता. मनशा परस ताका 8 पटीन स्पश्ट दिसता. ससाणे वयर लिपून बसतात आनी खिणा भितर शिकार करतात. कावळे आनी हेर सुकणी एकठांय जावन तांकां धांवडावन घालतात. ससाणे खडकाळ दोंगर, माळ रानां, दर्या देगो, शारांनी पासून दिसतात. इजिप्त संस्कृतायेन होरस देवतेचें ससाणा हें प्रतीक. तें मळप, सूर्य आनी संरक्षणाचें चिन्ह. अरबी देशांनी राजा ताका पाळटात. तें शूरतायेचेंय प्रतीक. भारतांत ससाणो उडटाना दिसप म्हणल्यार यशाचें चिन्ह अशें मानतात. ससाण्याचे पांख वा नाखूट दवरल्यार शौर्य वाडटा असोय गैरसमज आसा. कांय लोक ताचो वापर ताईत काळ्या जादवा खातीर करतात. पूण भारतांत ससाणो पाळप वा धरप हो गुन्यांव. ससाण्याक शिकारे खातीर प्रशिक्षीत करतात. फाल्कनी नांवाची ही कला. आयजूय रशियेच्या मुस्लीम भागांत ही कला आसा. थंयचे बरेच लोक ससाणे पाळटात. पर्यटक तांकां पळोवपाक गर्दी करतात. ससाणो हो उडटाना आवाज करिना, देखून ताका सायलेंट किलरूय म्हणटात. ससाणो सुकणी आनी उंदीर खाता. हाका लागून तो जैव विविधतायेचो म्हत्वाचो घटक. तर असो हो ससाणो. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.